देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. Matewaco 22 वोल्ट 34-40. साधू किंग जेसून ओगे केले म्हूण आयकून फारिसेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंदोळाक घालूंक ताचे भितरल्या एकल्यान विचारली, गुरुजी, सुमुर्तीची व्हडली आज्ञा ती खंयची? जेजून परतिपाळ केलो, सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगळ्यावन व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण हाचे सारको दुसरो आसा तो हो, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. ह्या दोन कायद्याचेर सगळी सुमूर्त आनी प्रवाद्याची शिकवण दवरलेल्यो आसात. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. देवाची कृपा आमकां जिवाळ करता आनी दैवीक जिवितांत आमकां वाडयता. देवाचे कृपे विरेत आमचें जिवीत सुकता आनी भावता. देवाची कृपा आमकां सगल्यांक देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग करूंक स्फूर्ती दिता. मोगाचो कायदो सगळ्यांवन पयलो कायदो. मोगान जियेतले मनीस देवाचेच म्हूण आपल्या जिविताचे वागणुकींतल्यान दाखल करतात. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग म्हणल्यार बुन्याद क्रिस्ती जिविताची. मोगूच आमकां सुर्गीच्या जिविताच्या दिशेन चलयता आनी मोगाच्यो करण्यो आमकां सासणीक जिवीत आमचें दायज करूंक शक्ती दिता. आमेन.